मोगाच्या भावान आनी भयणो, आयज आमी दुखेस्त मातयेचो उगडास करता. आमी जायते फावटी जाणा आमी आयकता मार्तिरांच्यो खबऱ्यो, रोगसाश्यांच्यो खबऱ्यो, आनी आमची मारिया माय जावन आसा ह्या मार्तिरांची राणी. आमी रोजार करता आसतना मारीची लादीन म्हणटा आसतना म्हणटात मार्तिरांची राणी म्हणून. आनी हे सगळे मार्तीर जे आसा तांणी सगल्यांनी कुडीचें मरण सोंसलें. आयज आमी आमचे दुखेस्त मातयेचो उगडास करता आसतना आमी जाणा जावन घेवंक जाय की आमचे मारिया माये न्हय एके भाशेन मरण सोंसलें, कुडीचें न्हय पूण आत्म्याचें. आमी जाणा मारिया माय आमची जेजूची खरो साक्षीदार, खरी पाटलावदार. ती जेजू बरोबर आख्खें जिवीत ती ताचेच बरोबर आसली. ताच्या जल्मांतावन ते ताच्या खुर्सा लागीं ती आसली. आनी पवित्र पुस्तकांत आनी वो नव्या करारांत आमकां घोडये मारयेचीं जायतीं हीं दुकां दिश्टी पडना आसतलीं, पूण आयज पवित्र सभा जी आमकां मारयेची दुखेची आमकां जायत्यो शिकवण दिता आनी आयज तिचे दुखेचो उगडास करता. मारयेचे दुखेच्यो आमकां नव्या करारांत दोन पवित्र पुस्तकांत दोन कडेन आमकां मेळटा. तें म्हणल्यार एक आयज आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां तें मारिया जेजूच्या खुर्सा लागीं आशिल्ली, आनी दुसरें म्हणल्यार लुकाच्या आवेस्वरांत आमकां मेळटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेन्ना मारिया बालका जेजू घेवन देव मंदिरांत वता तेन्ना सिमियांव तिका तो म्हणटा, हीं उतरां म्हणटा, आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विड्डितली. हे तोरसादीक जायते आमचे स्कॉलर व जाणकार जे आसात ताणें हे तोरसादीक जेजूचें मरण, जेजूचें खुर्सार आसलें तें मरण संबोवन दिलो आसा. आनी हेंच मारिया मायेचे काळजाक तें भोगलें आनी ती ओगेपणीन ती सोंसली. आयज पवित्र सभा जायती मारयेची दुखांचो उगडास करता, 7 सॉरोज, आनी आमी ते ओळखून घेया खंयचे ते. पयलीं म्हणल्यार आतांच म्हणलां ती सिमियांची उतरां जी मारयेच्या काळजाक लागलीं ती. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना बाळका जेजूक हेरोद मारूंक सोदतालो ती, आनी बाळका जेजूक घेवन मारिया आनी जुजे इजिप्तांत पडोवन येतात ती एक दूख. तिसरी म्हणल्यार जेजू 12 वर्सांचो आसतना तो जेरुजलेमांत सांडटा आनी मारिया आनी जुजे तिचो हुस्को धरून ताका सोदूंक येतात. चवथें म्हणल्यार मारियेन जेजूक कोश्टवता तो कालवाराचो दोंगर चडटा ती दूख आयज पवित्र सभा उगडास करता. तेच परी आयच्या वाचपांत आमी आयकलां तें मारिया जेजू लागीं जेजू खुर्सार मुखळटलो आसतना ती ताच्या पांयां खाला आशिल्ली. ती एक दूख मारयेची आमी उगडास करता. 6वी म्हणल्यार जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात तो, आनी 7वी म्हणल्यार जेजूक निकिपितात तो. मोगाच्या भावान आनी भयणो, ह्यो 7 दुख्यो आमकां मेळटात पवित्र पुस्तकांत आनी पवित्र सभा तांचो उगडास करता. ते भायर मारिया माय आमची जायती ताणें पळयलें आसतलें तें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळना, पूण ती ओगीपणीन हे सगळे कोश्ट आपल्या पुताक पळोवन, कसले कोश्टांतल्यान वयता ते पळोवन तीन ओगीपणीन ते सोंसले. एके भाशेन आत्मीक मरण ती सोंसली आनी देवाच्याच आदारान ती मुखार गेली. देवाच्याच आदारान ती फुडें गेली, तेणी फाटीं सरूंक ना. आनी खंयचेय आवयक आपलो पूत वा आपलीं भुरगीं कोश्ट सोंसतात तें पळोवंक तेजें नजो जाता, पूण आमच्या आवयन तें सोंसलें. तें काल्तिकायेन आनी मोगान तें सोंसलें. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते कोश्ट दूख येतात आनी आमी केन्ना केन्ना तें सोडून दितात, देवाची वाट सोडून दितात. आमी आयज आमचे दुखेस्त मायेचो उगडास करतना
तिकाच पळोवन तिचेच घोटायेन तिचेच विणवणेन आमी मुखार वचुया आनी आमचे कुश्ट आनी दूख सोसूंक देवा लागीं आदार आनी कृपा मागुया.